मोगाचेनो आयच्या दिसाच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. एक फावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतलो. देंवसार बायसर नवेतस मोनो आसलो तो उलयलो. तो लोक विजमीन जालो, पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसाराच्या मुखी बेल्जुबेलाच्या शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीन तावन एक कुणाक दाखय जाय म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगूंक लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राजवी बाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्ले घरांनी देसवाड जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचे परी पक्षेक एकामेका उपरात जाल्यार ताचें राज्य उरचें कशें. हांव बेल्जुबेलाच्या शातेन देंवसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शिस्कोनाच्या पदवेन धांवडयतात. अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हणून काडलेलें बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देंवसार धांवडयता जाल्यार दुबावावेन देवाचें राज तुमचे थंय येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचे सगळे आस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचोंक ताका चलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवचें सर्व हातेरां तो व्हरून व्हरतलो आनी मेळ्ळली लूट वांटे करतलो. कोण म्हज्या सांगाता ना तो म्हजे विरोधूच सुसय. जो कोण म्हजे सांगाता आपूण जायना तो निजायकी शिंपडयता. क्रिस्तताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमी झगडीं पळयल्यांत आसतलीं, झगडीं केल्यांत आसतलीं. झगडीं जाग्याक झगडीं तुमी मार्गार वयता आसतना कोणाची गाडी इल्ली लागली थंयसर झगडें सुरू जाता. कितेंय जावं दी, झगडीं तुमी पळयल्यांत. आनी झगडटना कसली भास वापरतात, कसली भास वापरतात. हांवें आयकल्ली भास सांगूंक जायना, तरी पूण एक वाक्य सांगता. हळे हांव कसलो 3 गासां समज तुका कळयत ना. हळे हांव कसलो 3 गासां समज तुका कळयत ना. वो ताकाच व्हंकलेक दिता गी, ताकाच गाळी हाडटा गी, ताकाच करतना. हळे तुवें येदोळ म्हजें एक मात्र तोंड पळयलां आनी एक तोंड तुवें पळोवं नाय, जागृत कर. केदाळ पळोवचें आनी एक तोंड आतां, केदाळ पळोवचें आनी एक तोंड. मनशाचें नीज व्यक्तित्व खंय आमकां पळोवंक मेळटा. निजाय की हो मनीस कसलो म्हण खंयसर पारखुयेत, खंयसर आमकां कळटा. केदाळा सेल्फी काडटना गे, स्टुडियोक वचून फोटो काडटना गे, वा आरसे आमकां रावल्यार कळटा की हो कसलो मनीस म्हूण कळटा की पळयल्यार कळना. खंयसर कळटा तर ताच्या उतरान वय. पूण ताका एक कारण आसाचें, तें ताणें उतर उलयचें जाल्यार फाटल्यान एक कारण आसाचें. बेश्टें कितेंय उलयना न्ही गे, कितेंय कारण आसाचें. कशें जाता, कशें पारखूं येता, खंयच्या संदर्भांनी पारखूं येता आमी. आदी हांवें आयकल्लें, सैरीक पळोवंक येता आसतना सैरीक जाल्या उपरांत घर पळोवंक वयचें म्हण आसलें खंय. घर पळोवंक वयचें म्हळ्यार सांगून वचनातलें. फांत्यार गेले रे गेले. कित्याक फांत्यार वयताले, कित्याक घरचीं कशीं आसात पळोवंक. आतां सांगून गेल्यार कितें करतात, बरें तयार करतात न्ही गे, बरें करून प्रिपेर करतात, पुरो नितळ करतात, सकयल बरें करून दवरतात. सकाळीं गेल्यार वस्तू खंय 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 आसतात. कोणी समासनांत खंयच्याय कामांत आसतात. इतलें पुरो आसतना रियल पिक्चर कितें म्हणून तें वचून पळयल्यार कळटा, सांगनासतना गेल्यार. सेमिनारींत आमकां हो ब्रदर कसो म्हूण कळचें जाल्यार ताणें खेळटना पळोवचें. खेळटना ते कशे बिहेव करतात, कशें तांचें वर्तन आसा, कशें एकामेका कशें बरसतात, कशें एकामेका लोटून पडटात, लढाई करतात, हें पळोवन हो ब्रदर कसो म्हूण कळटा पळयतना. ताचें नीज जिवीत कितें, नीज व्यक्तित्व कितें, भितरल्यान तो कसो आसा म्हणून पळयचें जाल्यार तो खेळटना ताका पळयचें. इस्कलांत भुरग्यांक कशें पारखुचें,
ह्या भुरग्याक निजायकी इल्लेशें टॅलंट आसा निजायकी शार्प आसा ब्रायट आसा म्हूण कशें कळचें परीक्षा सोडल्यार टिचरांक कळीत आसा डिबेट करतना डिबेट दवरली जाल्यार कशें एकामेका आपणाचो वाद जिकाचे म्हणून कशें पुरा ती कितें पुरा कशें एक्शन करता कितें करतात हें पुरो पळयतना कळटा हो मनीस निजायकी हळे असो बाकीच्या वेळार तांकां तशें पळोवंक ती दाखयनात कित्याक बरें आसतात कोणायकी दुखयनात मोगाळ असतात पूण तसल्या थोड्या संदर्भांनी वेन यू आर अंडर प्रेशर कश्टांत आसा म्हणटा आसतना तुका कोणें धांवून धरला म्हणटा आसतना तुजे भितर कितें सगळें आसा तें सगळें भायर येता तुजें व्यक्तित्व नीज रूप कितें म्हणून कळटा आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू असल्या एका संदर्भांत पावलो आमी सडाव जावन जेजू विशयांत वांजेलांत वाचतना जेजू देव जावन आसलो दैवीक मनीस दैवीक जिवीत ताचें जावन आसलें त्या देखून त्या दृश्टीन आमी पळयता पूण आज इल्लेशें वेगळें जावन पळोवया जेजू एक मनीस म्हजे बरी आनी तुजे बरी एक मनीस ताका कितें आयकूंक मेळ्ळें आनी ताका तें आयकूंक मेळ्ळे वेळार ताणें कितें केलें तें आमी समजूंक प्रयत्न करया जेजू सगळ्यांनी वचोन सगळ्यांक बरें करीत येतालो पिडा गुण करतलो देंवसार धांवडयतलो हर एकल्याक सांगाता मेळटलो तांचे सांगाता रावतालो जेवतालो पातक्या सांगाता आनी सांगाता सगळ्या सांगाता वेतालो आनी सदांच लोक जेजूच्या आंगार पडटलो गुण जायचे म्हणून जायतो लोक ताचे सांगाता येतलो जायतो लोक ताच्या फाटल्यान धांवून येतलो तूं खंयसर सुकोवन गेल्यार ताका सोदून वेताले पूण थोडे मनीस भोव थोडे मनीस जेजूक हलकून उलयतात हल्क करून उलयतात ल्हान करून उलयतात पळया जेजून केल्लें बरें पळयल्लें जायते जण देवाक महिमा दितात देवाक वाखणटात जायते जण मेजॉरिटी पूण थोडेच भोव थोडे बोटांनी मेजे तितले मात्र जेजूक तो सोमा ना म्हणटात ताणें केल्लें सारकें ना म्हणटात जेजू आतां अंडर प्रेशर सगळ्यांनी बरें म्हळें उपरांत एकल्या दोगान कितें हें सोमाना म्हळें जाल्यार कशें बगात आमकां कशें बगता जेजू सोडया आमकां कशें बगता सगळ्यांनी बरें म्हळें उपरांत एकल्या दोगान खंय गी तो ताणें केल्लें सोमाना ताणें तशें केल्लें सोमाना अशें सोमाना म्हणटना कितें जाता आमी एकच सपोर्टी आमचें नीज रूप दाखयता आमी कितें गी म्हूण दाखयता वय गे हें आमकां कोणाक एक एकल्याक जावचें न्ही सगळ्यांक जाता कुलीचो कामाचो जावं दी ऑफिसाक वचो जावं दी ग्रेस्त जावं दी जुबळो जावं दी याजक जावं दी राजकारणी जावं दी कोणीय ते जावं दी तांकां असले संदर्भ जायते भोवटी जिवितांत येतात आमच्या जिवितांत ते आयल्यात आनी ह्या वेळार हें वादळ खडपाकी मारता रेवेर बांदल्या घराकी मारता रेवेर बांदलें घर कोसलून पडटा वादळाक पूण खडपार बांदलें घर घट्ट रावता कित्याक खडप भितरय तेंच वयरी तेंच खडपाची कितें तकली दिसता तुमकां तशीच पोंदाय आसा तितलीच बळादेक आसा त्या देखून खडपाक कोणें हालोवंक जायना कितलें कसलें वादळ येयल्यार हालोवंक जायना म्हळ्यार मनशांतय इंटेग्रिटी आसा जाल्यार सर्व संगतींनी एकत्व आसा जाल्यार इंटेग्रिटी आसा जाल्यार ताका कोणेंय खंयच्याय संदर्भार हालोवंक जायना तो कशें भितरल्यान आसा तेंच तो भायल्यान जियेता कशें भायल्यान तो उलयता तशेंच भितरल्यान ताचें जिवीत आसा म्हूण अर्थ पूण आमचें थंय सबार पडटी तशें जायना जावंक पुरो सबाराचो थोड्यांचो अनुभव जाला वाचप वाचूंक येतात चक्कड म्हणटात बरें जालां म्हणून पाद्र्या म्हणटा जायतीं जाणां म्हणटा बरें जालां कोण गे एकली म्हणटा तें बरें ड्रेस हाडलो दिसता नवोचो देखून गेला खालें जालें कितें जालें सगळ्यांनी बरें म्हणलें पूण एकल्यान कितें गे म्हळें ताचे उपरांत हांव वचना वाचूंक म्हाका जायना म्हाका बें दिसता अशें तर सबार संगती आसात सगळ्यांनी बरें म्हळ्या उपरांत एकल्यान तो शो ऑफ करता ताका कितें गी ताणें दान दिलां कित्याक म्हळ्यार पाद्र्या कडेन कितें गी बरो आसा तो कितें गी फायदो आसा तो दान दिता नांवा खातीर अधिकारा खातीर पदवे खातीर कोण एकलो म्हणटा आनी त्या वेळा आमचें रिएक्शन कितें कड्डी जावन काडली येता मुखल्या न्हय जाल्यार फाटल्यान 4 जाणाडे आमकांच मेसवन सांगता हांवें बरें केल्लें निजायकी बरें चिंतून केल्लें पूण ताणें अशें म्हळें मेसपोवंक प्रयत्न करता गाळी येडटा वा शिराम दिता जेजूक आयकोंक मेळ्ळें
जेजू की आयकूंक म्हणलें कितें आयकूंक म्हणलें ते म्हणाले तूं बेलजेबुलाच्या पदवेन देंवसार दंडयताय कोणाच्या पदवेन देंवसाराच्या मुखेली बेलजेबुलाच्या पदवेन तूं देंवसार दंडयताय जेजून कितें केलें एलिशा प्रवादी तुमी आयकलां गे एलिशा प्रवादी ताच्या तकलेर केस नातले आनी तो खड्डो केस नातले तो एक दीस सोलोन येता आसतना थोडे भुरग्यांनी ताका पळोवन तमाशे केले खंय आनी तमाशे केल्ल्यांच एलिशा प्रवादी म्हणालो कितें म्हणटात कराटी म्हणटात कराटी कितें म्हणटात आस्पेल येवं दी आनी तुमकां खावं दी आनी त्याच कडेन आस्पेल आयली ह्या भुरग्यांक केली खंय हे आमकां वाचूंक मेळटा म्हळ्यार तुज्या विशयान कितेंय इल्लेशें कुट्ट उरलेलें कुठलें तुका गाळी येडूंक सुरू करताय राग येता शिराप घालूंक सुरू करताय जेजून कितें केलें ताणें एनालायज केलें ताणें केल्ल्या त्या वादांत कितें पण सत आसा गी ताणें सांगलें तूं बेलजेबुलाच्या पदवेन देंवसार दंडयताय ताणें सांगल्यान सत आसा गे म्हजे थंय आनी तो म्हणालो आंतरजुजू आसल्यार तें राज्य उरना आंतरजुज आसल्यार तें राज्य उरना प्रजाकीय विशयांत आयकलें गे तुमी उपेंद्राची नवी पार्ट प्रजाकीय थोडो तेंप मस्त ताणें सकडांक एकठांय कर्ण सकडांक सांगात हाडून पार्ट उबे केल्ली मात्र परच्यो पोर ताच्याच पार्टी भितरलो आनी एकलो कितें उलटा रावलो उपेंद्र भायर आयला म्हळ्यार एक राज्य आसा जाल्यार त्या राज्य भितर सकडांनी एकच जावन आसाचें भितर भायर एकच रितीन आसाचें जर तर तें ना जाल्यार एकलो कोणी उठता आनी कितें म्हणटा दोन अर्दां जाली हेंच जेजू म्हणटात तुमचे भितर अंतरजूज आसा जाल्यार तें राज्य उरोवंक साध्य ना आतां कोणा भितर हें झूज आसा जेजू भितर आसाय कोणा भितर आसा तो म्हणटा तुमचे भितर आसा फरिजेवा भितर आसा कित्याक हांवें केल्लें बरें तुमी जाणात तुमी पळयलां लोक तुमकां सांगता तुमच्या दोळ्यांनी तें पळोवनी तुमी कितें करतात तें ओपोवन घेवंक तयार नात म्हळ्यार कळीत आसा जाल्यार बरें आसा म्हूण कळीत आसा जाल्यार तूं तें एक्सेप्ट करूंक तयार नाय थंयसर तुज्या भितर झूज चलता बरें एक्सेप्ट करचें गी नाका गे कित्याक तुजें तें मोसोर चड आसा ताणें केल्लें पळोवन तुका मोसोर जाता देखून तुका भितर अंतरजूज आसा तें देखून तूं कशें एक्सेप्ट करताय कशें तुका एक्सेप्ट करूंक जाता जायना देखून कितें करताय तुजेर आशिल्लें तुजे भितर आसचें तें अनरेस्ट तुजे भितर आसचें तें झूज म्हजेर उडयताय आतां कोण सुखीदार हांव गी तूं हांव सुखीदार न्हय बुद्ध एक फावटी कोणगी बुद्ध वाटेर वचोन आसतना ताका कोणगी गाळी येवंक लागले नाका जाल्ले पॉजिटीव गाळी दिवंक लागले आनी शीस ताच्या सांगात आसले ताणें विचारलें कित्याक तूं उगेच आसाय तो इतलें तुका नाका जाल्लें गाळी येटून आसा तूं कित्याक उगेच चलताय तो म्हणालो आतां चिंत तुका हांव एक कितें गिफ्ट दिता हांव गिफ्ट दिल्लें तूं खाण घेनाय जाल्यार म्हाका नाका म्हणटाय जाल्यार कितें जाता कोण खाण घेता तें तुमीच खाण घेतात हें तशेंच ताका कितें म्हजेर घालूंक जाय हांव खाण घेना जाल्यार तें कोणा लागीं उरलें ताच्या लागीं उरलें तर हांवें कित्याक ताचेर रागार जायचें हांवें कित्याक ताचेर ताका फाटीं जें कितें तो करता तें हांवें कित्याक फाटीं दिवचें आनी दुसऱ्यान जेजू म्हणटा तुमचे शिस कोणाच्या पदवेन दंडयतात तुमचे शिस कोणाच्या पदवेन दंडयतात तुमी म्हणटात हांव बेलजेबुलाच्या पदवेन दंडयता तर तुमचे शिसी बरें करतात देंवसार दंडयता म्हळ्यार बरें करचें काम बरें ते बरें करतात जाल्यार ते कोणाच्या पदवेन दंडयतात आतां कोण शिरकोन पडले तेच शिरकोन पडले कित्याक तांणी म्हणूंक जाता की आमचे शिस बेलजेबुलाच्या नांवान दंडयता म्हणून जाता हें जायना हांगासर ते शिरकोन पडले तेच बरी आमच्या जिवितांत जर तर आनी एकलो म्हाका सांगता तूं हें केल्लें सारकें ना तूं नांवा खातीर करताय अधिकारा खातीर करताय आनी कितें करूंक करताय म्हणटा जाल्यार तुंय बरें करताय न्ही तूं कोणा खातीर करताय म्हळ्यार तुजे भितर तसले टेंडन्सी आसा जाल्यार तुजे भितर तसले एक मनोभाव आसा जाल्यार तूं आनी एकलो तेंय पळयताय तूं कसो आसाय तशें आनी एकल्याक तूं पळयताय आनी ताचेर घालून सोडताय तर आमी जेजूच्या स्थानार आसा जाल्यार अशेंच करूंक जाता की आमच्यान खंडीत प्रयत्न करीचे कित्याक आमी खंडीत जावन दिसपरतें एक ना एका रितीन अंडर प्रेशर आसता आमचें नीज जिवीत कितें म्हणून हांगासर कळटा
पूण जर आमी आमचें घर कडपाचेर बांदूंक ना जाल्यार म्हळ्यार आमच्या भितर वस्तू झूज चलोवनच आसा जाल्यार भितरल्या आमच्या मनस्थितीक आनी आमच्या आमी करच्या कर्तृत्वांक कितेंच थाळ पडना जाल्यार खंडीत जावन आनीकल्यां सांगलें आमकां वेग्गी लागता. हांव न्ही जाय की कपट जिवन आसना जाल्यार दुसऱ्यांनी कितें इल्लेशें सांगलें म्हाका लागता. तर हांवें चिंतून पळोवंक जाय ताणें सांगलें कितें सत आसा. जर सत ना जाल्यार हांवें भियोवची गरज ना, हांवें रागार जावची गरज ना, गाळी शिराप दिवची गरजच ना. कित्याक हांव भितर कसो आसा तशें भायर आसा. कशें म्हजें उतरां आसात, चिंतनां आसात, म्हजें करणी आसा तशें म्हज्या भितरय हांव तसोच आसा. त्या देखून कोण कितें म्हणत जाल्यार म्हज्यान कोणाच्यान म्हाका डिस्टर्ब करूंक जायना, म्हाका राग हाडूंक जायना. तर म्हाकाच्या भावन आनी भयणीनो, आज जेजू असलें निदर्शन आमकां दिवन आमच्याय जिवितांत असले संदर्भ येत आसतना कशें आमचें व्यक्तित्व सांबाळचें, कशें आमी आमकां गौरव दिता त्याच प्रमाणान एकल्याक गौरव दिवंक शिकाचें, कशें आमचें जिवीत भायल्यान आसा तेंच भितर कशें आसाचें म्हूण शिकयत आसतना हें लिसांव आमच्या जिवितांत घेवया. बरें चिंतप आमचें तें आसूं दी, बरें करणी आमचें तें खंडीत जावन उब जातली. भितर काळजांत आमचें तें नितळें आसा जाल्यार तीच नितळय आमच्या भायर करण्यांनी आमी दाखोवन दितले. आनी हें अशें घडता जाल्यार कोणूय आमचेर बोट जोखलें जाल्यार कितेंच आमी भियोवचें गरज ना वा रागार जावची गरज ना. होसो स्पिरीट जेजू आमचें तें वाडोवन दी. वंदन तुका बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. वंदन तुका बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांचेर गाल वळय कुरपेज वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दवर. दिवपोन सांडून आयलो ह्या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुझे परजे